sister. Oh, sister. Sister Nati, start. स्टार्ट करू. ओके. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, तुका आमेन. स्वर्गीच्या बापा, तुका आम्ही आर्गां आणि महिमा दिता ह्या सोबीत दिसा पासत. आयज तुम्ही आमकां एक एकल्याक ह्या जाग्यार एकठांय केल्या पासत हांव तुका दिनवासता. जेजू, तुका आर्गां आणि वाकाणी दिता. कितलो तुवें आमचो मोग केलो, की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. तुज्या जिवाची पर्वा करिनासतना तुवें आमचें मरण आपणाचेर घेतलें आनी आमकां सुटका दिली. आर्गां दिनवास दिता तुज्या मोगा पासत आनी आमी सोत मानता जेजू. तोच मोग तुवें आमचे भितर घातला आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक तुजेच मोगा उद्देशी आमी तें करूंक शकता म्हूण तुका आर्गां दिता. आर्गां आनी वाकाणी जेजू हे घोडये पासत आनी सोत मानता की ह्या वेळार तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण. आमचे ओत्मीक कान आनी ओत्मीक दोळे उक्ते कर आनी स्वर्गीच्या राजाचे गूट आमकां सगल्यांक उक्ते कर दोनया. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार भाव रमेशाच्या तोंडांतल्यान तूं उलय आनी ताचें हें एक देवाचें उतर जावन आसा जिवें आनी बोलिश्ट. हें उतर दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी सारकें जें सगलें आमच्या जिवितांत कालोखाचें वायटोवें आनी वांकडें आसा तें नपयत जावं दी. पवित्र आत्म्या, तुका जाय ते पोरमोणे हें शिकोवन जावं दी. हें मागणें आमी कोत्ता आमच्या जिव्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमेन. Praise God. Beautiful anointing praise. Yes, sister. Arga Jesus. आर्गां जेजू. Praise God. Praise God. देवाक महिमा दिवया आमगे गोवायकेंतल्यान हसत्या तोंडान. कोण Praise आहा? God. सिस्टर जोनिना. Yes, sister. मुगे गोवायकी म्हणल्यार लास्ट 2 weeks बॅक म्हजे मायंड बोध नासलें. मातसो तिका स्ट्रोक येयलोलो पण मागीर गोवायकी दिल्ली न्हू एक तुजे मायंडची. हय दिलोली आनी हय. मागीर दोतोरांनी तिका सांगलोली फिजिओथेरपी कर म्हणोन. जेजूच्या नांवान तिका एकूय फिजिओथेरपी करूंक पडोना पूण बेश्टी तिका आत्तीची बेश्टी एक्सरसाइज करून घेयलोली आनी मुगे भावा बायल तिका एक्सरसाइज कोत्ताली तिका तुजी पांयां कडेन. थंय जाल्यार आतां ती बरी भोंवन चलता सगळी कोत्ता घरांत. आर्गा Only जेजू. Jesus आर्गा. जेजूक आर्गा. महिमा जेजूक. Praise God. Thank you, Jesus. देव आम केन्ना सोडना. सांडचो ना आनी सोडचो ना कित्याक तेज्यो भासावणी खऱ्यो. Praise God. Praise Jesus. आर्गा जेजूक. आर्गां जेजू. फकत आमचो भावाक धाडून जावं जेजूस कडेन आमची उतर देवाची उतर उलय. आतांच म्हजी पयली एक अडेकली म्हणजे सेजान तिगे घोव बरो ना खंय एडमीट केला आनी म्हाका सकाळीं तेगे नणन सांगो लागली केजी पासत मातशें माग आं म्हणून लागलें. हांवें म्हणलें केजी पासत तेश कोन्न मागप न्ही म्हणलें. तेका म्हणलें देवाची उतरां मातशी दुसरी भाशेन समजणी आहा म्हणलें. आतां म्हणलें मागीर आतां बेगीन ऑफिसांत हांव पावलो तेशें हांवें ताका उलो मारलो आनी बायबल घेवन आमगेर आपयलें. म्हाका सांगता सायबीन मायको कितें करून मागपाचें खंय तेका बरो कर. हांवें सायबीन मायको मागपाचें न्हू म्हूण सांगलें. ती म्हणली मनशाची मागणी. हांवें म्हणलें जेजू कडेन मागप म्हणलें जेजूच्या उतरांतल्यान. आनी मागीर तिका हांवें एक 10 मिनटांची शिकोवन दिली आनी धाडलें कित्याक तेका वचपाक जाय आसलेलें आनी म्हाका हिंगा जॉयन जावपाक जाय आसलेलें. तेका हांवें 10 मिनटां भितर उडोवंक दिली जेजूची उतर आनी कशें म्हणोन जाय आनी जेजूच्या उतरांतल्यानूच जेजूक आयको येता म्हणलें तें उतर. आमगे मागणी आसल्या म्हणून जेजूक आयको येना तें आमची मागणी न्हू तें संवसाराचें उतर उलयताय. सायबीन मायको मागनाय बरें करूं जाय. हांवें ना सायबीन मायको मागप न्ही म्हणलें. सायबीन मायन कितें सांगलोलें म्हजो पूत कितें सांगता तें करात.
हे म्हणल्यार आमी करपाक जाय जेजूचे जेजूची उतराची मागणी आमी आयकोंक जाय आनी समजणीक घेवपाक जाय मागीर तेका कळ्ळें तें उतर कितें आनी मागीर तेका फकत 1 Peter 2:24 आनी 1 Corinthians 12:27 हे दोन स्क्रिप्चर्स हांवें वॉयस रिकॉर्डिंग करून तेगे मोबायलाचेर धाडले वचोन तेका म्हणपा तेगे घोवा कडेन हॉस्पिटलान आतांच जस्ट 5 minutes back. Thank you, Jesus. जेजू Thank करूं. you. Yeah, Jesus. सदां तूं सदां रेडी सगळ्यांक जेजूगे राज्या हाडपाक Yeah. एवर रेडी बॅटरी And Hoy, Full जायते on. करूच तियाटा न्हू. that's my heart desire. That's my Praise heart God. desire for the Yeah. souls to be saved in the kingdom of God. Yeah. सगल्यांगेले डिझायर जावपा जाय ते भाशेन. जेजू करूं. हय सगल्यांगे जाले anointing गेले सगळे संवसाराचे कुटुंबाचेर. Yeah. Amen. Yes. Amen. Praise God. Praise God. तुवें तुगे मायंच गोवायकी दिली मिगलो डॅडी आनी मिगली सासमाय गेले एक म्हयन्यान ती मातशे एज वायज म्हणजे ती कितें डॅडी स्पेशली तेका वखद म्हळ्यार व्हडलें तेका दिसता की वखद म्हळ्यार म्हगे हेल्थ वखद घेयलें हेल्थ बरी जातली आनी आतां कितें जातालें मातशें वखद हितू काम हें नाहलें सो तो मातशें डिसअपॉयंटेड आहलो आनी आपल्याक लेंत आसतालो तेका आमी उतर दिताय सांगोता हांव सांगोता मम्मी सांगोता बट तो तितू हें घेयनाहलो हय पण जेन्ना जेजूचे उतर कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर बाबात दवर तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें when one is in the word of God and one is a believer of Jesus then your whole family are saved. They are all covered, they are all protected in the word of God, though the family may be not in the word of God, but when you pray for others and when तू मागणी करताय आनी दुसऱ्या पासत तू जेजूच्या राज्यांत हाडटाय आनी घालताय that time your people are saved. Yeah. आता माझी मायचे कसले उतर ना ती कोणे शी इज 85 but she is very good in heart. काळजां दुसऱ्या पासत आता ते हॉस्पिटल आहलो रे तू केशें हा गो बाय तू केशें हा गो बाय तू केशें हा होकोत कशें हा हें उलोवप तिचें आनी एशें कोन्न काळजांतल्या मोगान तिणें कोणा कडेनूय ते भाशेन उलोवप तिको देवाचें उतर ना बट she is very close to Mother Mary. सायबीन मायची कोंत म्हणल्यार ते सारकें वयर स्वर्गार हात लायलो तिचो ते भाशेन बट God. 2 दीस 3 दीस ती आहलोली न्हू देवाचें उतर त्या हॉस्पिटलान पळय तिजे बोलयेक येताले सकाळचो एक मनीस सांजचो एक मनीस सकाळचो एक मनीस सांजचो एक मनीस आनी सोमते येवन तिच्या बॅडीक वयताले पवित्र आत्मा वत्तालो तिका थिंगा आपली मनशां घेवन थिंगा वत्तालो कोण येयना हांवें फोन मारून होकोत एकल्याक आपयलो जेन्ना ती घरा कडेन आहलोली तेन्ना बट त्या जाग्याचेर देवाचे मुनियारी तिजी बोले दिसा 2 मनशां येतालीं विजीट आनी प्रेयर करूंक आनी मागणी करूंक तिचेरूच न्हू पूण दुसऱ्याचे बट दे यूज्ड टू थिंगा चड येताले म्हाजी मायची बोलेक यू नो and I used to हय हांव कितें कोताय हांव मायक एडमीट करूंक गेलें तेन्ना पासून भोयण मुगे मायची बोली आसतली बट I used to go and give attend to the other people तेंका दितालें हांव ह्याच उतर जेजू कोण जेजू उतर कितें हें हांव जेजूचें उतर तेंका सांगतालें because we have to give that they are those people don't know who God is the word of God कितें तें मागीर जेजू पळय कितकून आपले मनशांक घेवन मायची बोली म्हणजे आपूण येतालो तिजे मागणी कोत्तालो तिका चलोयते जाली तूं बरी चलों लागली तूं that way they used to do that's the work of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Yes. आनी मिगले डॅडीगे कितें की तेका ती वखदू जाय ती तेगे दुसऱ्या डॉक्टरा बरें मातशें वयलें आनी ते डॉक्टराचेरी देवागे जाणवाय हांवें मागिली तेका वते दोना आनी ते डॉक्टरान जाय ती वखदां तेगे उणी केली ऑलमोस्ट लायक तो कितें घेता ती जाय ती म्हाका बंद करूं लायली आनी ते डॅडीन आयकोलें तें देवाक व्हडली हें कित्याक तो एश वखद म्हळ्यार कितेंय उणें तेका चड वखद दिली तो चड खुशाल जाता
तेका बरें दिसता बट Ah, जायती मेडिसिन्स तेगे लेस जाले मामीकूय सांगोत हांव praise ती Jesus. कन्फेस करपा तें आनी ती तेका Ah, सांगोत आसता दीस रात तेका सांगोत ती आनी थोडें थोडें तेजे मोती वयता देवागे उतर आनी तो येस एवरी मिनीट दे आर एक्सपिरियन्सिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड ते ट्रायल्स आनी देखून तेंक ती खुशालकाय praise Jesus. आहा द जॉय इज देर सो आर्गां जेसूक Yes, praise God. Praise God. So म्हाका एक सांगपा जाय हा कितें जालें लायक दिसता हें जालें तें आमकां कितें जाता एक पाटी जेवता आसतना हांव मुगे सदां लूट हांव राश कोत्ता सो काल कितें जालें म्हाका कामां वचपा वेळ जाता म्हण हांव बेगीन जेवता अशें करून तोंडाक घालोलें एन्ड आय वॉज लायक आय वॉज चोक्ड कितें जालें गाडी येवपा लागलो आनी कितें जावपा लागलें अशें सामकें हें जालें आनी उदो पिलें हांव तरी हांव वॉज कॉफींग एन्ड देन सडनली दोळे बंद केले आनी हांवें म्हणलें भायर सर कुशीन सर मुज बोलयेचो गेट आउट ऑफ मी रायट नाव हें म्हणलें आनी हांवें म्हणचें म्हाका हें जालें अशें आय एक्चुअली सेड इट एन्ड आय एक्सपिरियन्स्ड इट बिलीव मी the moment I connected to that, ek pasu hunkle na, and I was like, wow, praise God, So, Praise God. yeah, that वेळान होरे ते एक पाट जालचो इथे लागल जाल्यार तुका म्हणजे दुसरे पॅसेजी पावते and then you start cough. So, praise Jesus. I said, get out of me right now. You have no place, no power. I'm not your body. I'm the body of Christ. So, yes, praise Jesus. Ibashinam Christ. Kelzala. It makes us special and you feel where you're connected. Praise God. instant So, results we see sister no huh? word instant results with us Exactly, yes. Praise when we Jesus. believe. Quick results. Praise God. So, brother hui emergency hospital angela. So we'll manage. So tak mark a message ko Ramesh कोणे उपहारला नी? Yeah, toch Okay. to Ah, hui Ramesh. kona accident zal hui ani to GMC hospital hin taka. Ah, So anyway, taka call okay. kutta dona, but anyway, that's fine. I'm like, it's okay, brother. No worries, no issues. Is living the gospel. Yes, praise Jesus. So ani kona kit sangpa jai. So आता So आता थिंगा रमेश. yeah, so Praise God. praise God. So आम्ही कित करूया आता पवित्र आत्म्या घेया आणि पवित्र आत्मा आमकां कित सांगत ते Dance आम्ही आणि we'll go on होय. dance for 5 minutes. Yeah, we'll go So in we'll go tongues on and we'll dance do now. the teaching as well. So praise Jesus. So let's go in tongues, Jonina. Yes. Shika bahara mihara baha bakashara Siantala baba hara baba seko hara baba la baba bare pepe seko hara baba siantala baba seko la baba bara baba ra baba hara baba ra baba bara baba seko la baba seko hara baba ra baba bara baba ra baba la baba bare pepe seko hara baba bare pepe re pepe siala la la baba re pepe hara baba ra baba siantala baba seko la baba Siara baba bara baba hara baba raba baba raba baba raba baba raba baba Siara raba bara baba raba baba raba baba raba baba raba baba raba baba raba baba hara Sokore bebe baba raba baba raba baba Nama Rikasanama Hora Pashete Shikoro Nama Hora Pashete Shikarana Hora Pashete Haranama Hora Pashete Shikarana Hora Pashete Shikoro Chandra Pakarana Mare Siara baba hara baba rebe bebe raba bara baba hara baba raba baba raba Siara baba raba 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 baba
Siko hara papa re pepe pe ra papa hara papa ra papa ra papa ra papa ra papa siya ra papa re pepe ra papa hara papa re papa kukola papa re pepe ra papa hara papa re pepe siya ra papa ra papa ra papa ra papa ra papa ra papa ra Namasuk deshi hara bara Mahora Bashi Deshi Koro Namam Bashi Deshi Koro Doshi Handala Deshi Koro Doshi Handala Paranama Napan Mahora Bashi Deshi Koro Doshi Deshi Karanama Deshi Handala Paranama Deshi Praise God. Praise Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, आम्ही आता प्रॅक्टिकल सामके प्रॅक्टिकल टिचिंग करूया. ओके, सो पवित्र आत्मा जाणो आपण किती उलोवपाचो दितो. आणि सदां भाशेन आमी हिंगा इनवायट धाडले म्हूण येयले नाही. आमी हिंगा येयले कित्याक आमकां ताणें आपयन हाडलें आनी ताणें आमकां कॉल केला आनी ताणें आमकां वेंचून काडलें म्हूण आमी हिंगा एकठांय जाले. सो ही एक फेलोशिपच करूया आमी आतां. सो आमी आतां आमी सद्या एडवान्स जाले मातशें न्ही. देवागे उतर आमकां समजता. एक एक पाट कितें जातालें पयलीं येयलें ते जाण ह्या आनी कितें ह्या आनी केसो शिकोवप वो कितें जातालें. आतां आमकां कितें जाता तें उतर आमचे भितर आपणायलो तशें आमगे मोनाची नोसवणी करपा मेळटा आमकां. मन आमगेलें कितें कितें हें जालें कितें प्रॉब्लेम जालें मातशें अपसेट जालें आमी रोखडी उतरां उगडास कोत्ताय. देवागे उतर कितें सांगता तें आमी बुकाचेर वचपा हें कोत्ताय. आनी अल्टिमेटली कितें जाता देव आमकां उगडास कोत्ता. कांय दिवपा गरज ना. हांव आहा तुजे बरोबर. तूं एकलें ना. हांव आहा तुजे बरोबर. फियर नॉट. रिकेप आहा कोण रिकेप आहा केलो आहा बाय रिकॅप आहा वय. बरें कर. ओके ओके कर. प्रेज जीसस. जेजू कारगां गेल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान आमकां दिल्ले शिकवणीचो विशय जावन आसलो. हास्त्या तोंडान दिता तो मनीस देवाक मानवता. पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटींत 9:7 वडींतल्यान देव आमकां सांगता. आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसात एक शेत कामतीं कशीं. देवाच्या राज्यांत वावर करूंक आमकां आपोवणें आसा. आमी जाणो जें कितें आमच्याशी आसा तें जावन आसा देवाचेंच आनी तो आमकां ते दुसऱ्याच्या जिवितांत बी कशें वोंपूंक उलो मारता. आमी जे दुसऱ्यांक दितां वो दुसऱ्याच्या जिवितांत वोंपतां जावन ती खंयची वस्त दुडू वो देवाचें उतर आमी हास्त्या तोंडान दिवंक जाय. आमी जायते पावट जेजूचें बरेपण आमच्या जिवितांतूच दवरूंक सोदतां. पूण देव आमकां तें बी कशें दुसऱ्याच्या जिवितांत वोंपूंक उलो करता. आनी कशे भाशेन हास्त्या तोंडान आनी उदार मनान. 3 तोरेचे देणार आमी पळयतां. पयलो देणार जो गुणगुणोन तोंड वांकडें करून दिता. दुसऱ्या तोरेचो देणार जावन आसा जो दुसरो ताका दिवंक सांगता म्हूण तो दिता. आनी तिसरो जो आपले खोशेन
आपुणूच थळावून उदार मोनान हसत्या तोंडान वोदिता. आमी जाय ह्या तिसऱ्या तोरेच्या देणारा भाशेन जावंक. आमी हसत्या तोंडान केन्ना दिवंक पावतले जेन्ना आमी खरेपणी देवाचो मोग देवाक आमचो मोग करूंक दिता. ताचो मोग अनुभवूंक आमी तयार आसता. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मास जाता तेन्ना आमी देवाचो खरो मोग अनुभवता. आनी आतां आमच्या जिविताची गोवायकी, आमच्या जिविताचें पीक आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत बी कशें वोपूंक शकता. लुकासाच्या 18 वोड 1 ते 8 आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी त्या खोट्या नितीदारा भाशेन जावंक फावो न्हय, जाणें देवाचो मोग केन्नाच अनुभवूंक ना आनी त्या खातीर तो आपल्या पेल्याशी मोगान जिवंक नकलो आसलो. त्या विधवा अस्तोरेक मोगान वो हास्त्या तोंडान न्याय दिवंक तो पावना आनी हें देवाक मानवना. आमी जोरी तर आमच्या जिवितांत खरेपणी मोग अनुभवला जाल्यार आमच्या गोवायकींतल्यान देवाचें उतर दुसऱ्याच्या जिवितांत बी कशें वोपूंक सुरवात करुया. जेन्ना आमी शेजाऱ्याच्या आमच्या सोयऱ्या दायऱ्याच्या जिवितांत देवाचें उतर वोपूंक सुरवात करता तेन्ना तांच्या पिणकेचे पिणकेक तारोण फावो जाता आनी जायते ओतमे देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक पावतात. पूण जोरी तर आमी हें हास्त्या तोंडान उदार मोनान करिना तर ताका कसलोच अर्थ ना. तें देवाक मानवचें ना आनी बरें पीक घडून हाडूंक आमी पावची ना. तर सुरवात करुया देवाच्या राज्यांत वोपूंक, न्हय गुणगुणोन वो तोंड वांकडें करून, न्हय दुसरो आमकां सांगता म्हूण, पूण वोपुया उदार मोनान आनी हास्त्या तोंडान. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. वेल डन फ्लावी. बरें रिकॅप केलें. बरें बारीक उतरांनी सगळें एक्सप्लेन केलें. आर्कां जेजूक. जेजू कारगा. ओके, सो हांव कितें सांगता आतां हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या कितें उलोवपाचें म्हण. आनी जाता कितें तेंचोय. आतां मुगे फोन हो चार्ज जाता, दुसरो फोन आहा तो बंद पडलो आनी ओ माय गॉड आय टेल यू. पूण कोणाच्यान आमकां बंद करपा जायना. आमगे तोंड उगडटा. तोंड चालू आहा न्हू. तो आमकां लिपोवपा सोदिता कुशीक, कळ्ळें. सो कितें सांगतालीं आमी आमकां एक आपोवणी आहा. कित्याक जॉन 15:16 जॉन 15:16 कळ्ळें. ती वर्ड आमकां कितें सांगता, आमकां तुवें म्हाका विंचलो ना म्हणटा, आपूण तुका विंचून काडलो म्हणटा. काय बरें करून तो आमकां जेजू सांगता. चोया कितें सांगता तें. ना. प्रेज जीसस. 15 सोड बाय सोडा. Always for winter, sister. सोडा. सोडा. So chapter 15 verse 16. Always for 15, yeah, correct. Yes. Should I read? Yeah. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां,
अशें म्हजे नांवी बापा कोडे तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी याज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. From here only. या सो काय बरं सांगितलं त्यांनी, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्या, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्या. तुम्ही वेचे आनी बोरी आनी फोडां दिवची, तोगता तसलीं फोडां. कळ्ळें? आतां हांव मुगे लायफान सांगता, कळ्ळें? सो आमी कितें कोत्तालीं, हांव मिसा गेलीं, रोजार केलें, हें केलें, तें केलें, सोगलें सारकें. वचून तोंड दाखोवपाचें, युता हें करपाचें, सगळें मुगे लायफ ते भाशेन जालोलो. पूण भितर कितें आसलोलें, भितर रितें सगलें, कांय समजी कांय ना. करपा जाय म्हूण करपाचें, आनी मागीर कितें दिसतालें, देवा पावलें. सो उतरां, हें उतर आमकां आमचे भितर सरलें, हे उतरां वरवीं आमकां तें आपोण आहा म्हूण कळून आयलें. आनी मागीर म्हाका हें उतर वाचलो तशें मुगे दोळ सारकें उक्ते जालें. वाव, म्हाका विंचून काडलें देवान. कळ्ळें? हें म्हाका म्हजे भितरी दिसपा लागलें. वाव, I did not choose him, he chose me. हांवें तूं म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडलें. सो देवान म्हाका, तुका, आमकां सगळ्या विंचून काडलें. आनी बेश्टी आमी ऑर्डिनरी म्हूण विंचून काडलो नाय, आमचे भितर आमकां रोचता आसतना तेणें कितें तरी घालां. आनी तें नेटिको आहा तें आमगे दोगांयलें एक जावपा जाय. सो नेटिगे भितर कितें आहा तें आनी मुगे कितें भितर आहा तें आमी एकठांय करून देवा दिन वाचपा जाय. सो तेणें आमकां विंचून काडलें. म्हाका सदां दिसतालें, ओ माय गॉड, हांव आनी कितें करून देवा प्लीज करपाचो, कितें करून हें करपाचें, कितें करून तें करपाचें, सगळें हिंग दाव थिंग दाव. पूण तें कांय नाका तेका. आतां हांव बसोतां आनी आतां हांव चिंतितां, म्हाका सांगपा पासून कोण ना, हांव येतां वो वयता म्हूण. धाकल्यांक चोयतां, जाणटेल्यांक चोयता म्हूण. कामां वयतां, भितर सोदतां, भायर सोदतां, म्हाका कोण ना सांगपाक. पूण कितें काम करपा जाय न्ही, हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या तुगे काम तें, तूं हँडल कोत्ता. आतां हिंग एक पाट कितें जाता, ते भुरगीं न्हिदलो आसतना, आज नाय ते न्हिदलो आसतना थिंगा म्हाका ऑन करपा पडटा, मागीर मन दोन कडेन आसता. हांव तरी म्हणटा पवित्र आत्मा तुगे जॉब ती, तूं कोत्तलो. आनी चोय, देवान मनशां विंचून काडलें आपणागे काम चलोवपाक, कित्याक तेगे काम केन्ना बंद उरना. कळ्ळें? आनी आमकां एक पाट दिसता, तें आनी मुको जाता, एक प्रेयर कर म्हणलें मुको जाता. ना, तुको जावपा जाय ती उतरां तो उलयता न्ही, तुगे तोंडांतल्यान तो उलयता. देखून ताणें तुका सांगिलां, तुका आपूण विंचून काडलां, तूं मुगे विंचून काडलो तूं पयस कित्याक धांवता. आनी तूं तुगे काम कोत्ता म्हूण तुका कोण सांगिलां, तूं मुगे काम कोत्ता जाल्यार आख्खो विश्वास तूं मुजेर सोड. काय बरें कोन्न चोय, हें उतर जायतें तूं बारीक हें आज वाचिल्लें तेदो मुगे सारको म्हाका उजवाड जालो. वाव, हे भाशेन जालें म्हाका, जाणो कित्याक हांव कोण न्ही, हांवें कितें केलां, कांय न्ही. पूण तो म्हाका म्हणटा तुका आपूण विंचून काडलां, तुका काम आहा आपणागेलें, कितें पूण तुवें करपा जाय आपणा पासत, आनी तुवें फकत ओय म्हणपा जाय, आनी हांव तें कोत्तलों काम. दिसना तुमकां? चोय, सगळ्यान टेस्टिमनी दिल्यो काय बऱ्यो, ते देवा उतरा वरवीं टेस्टिमनी दिताय आमी, बेश्टी येवन सांगनाय आमी. आमकां तें उतर भितर कितें पूण कोत्ता, उजवाड हाडटा आमचे भितर, आनी मागीर आमी येवन देवा दिन वाचताय. आतां म्हाका आनी एक स्क्रिप्चरा उगडास येयलो, मॅथ्यू 14 तो घाल फ्लावी. ओल्ड टेस्टिमंटा मागीर या, पयलीं न्यू टेस्टिमंट चोया, पवित्र आत्मा सांगत ते भाशेन.
सो आमकां केन्ना चिंत नाका आतां आमगे चोय आतां आमी सोगलीं हिंगा एकठांय जालीं कोंकणी हें केलें ते कितकोन प्रेयर कोत्ताय तें आमकां खबर ना आतां तुम सोगलीं उजवाडा येयलें काडकांतुलीं आमी सोगलीं उजवाडा येयलें आतां आमी इल्लें कोण उलोवपाक कोमेस कोरपा जाय कित्याक आमी मोनी न्ही आमकां भितूर देवान गूण दिलो आहा तो उलोयल म्हुटरी व्हडलो जाता इतलेंशें आहा तें येद्द जाता कळ्ळें उलोयना जाल्यार आमी भितर उत्ता इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट म्हणटाय ते भाशेन सो वाच गो बाय ते फ्लावी या 14 22 आणि रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसोर जेजून शिसांक खोड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेल्ले तोडी वचूंक लायलें लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो 3 जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो खोड्डें भायर दोर्यांत पावून लारांनी भोंवडोतालें कित्याक परतें वारें मारतालें फांत्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशीं आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली पूण रोखडेंच जेजून ताचे कोडे उलोवन म्हणलें दीव दोरात हांव तो भिवू नाकात पेद्रून पोर्तिपार करून म्हणलें सायबा तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं हांव येवसो कोर जेजून म्हणलें तेन्ना पेद्रून होड्या वेलो देंवून जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हणलें सायबा तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशें हांव येवसो कोर जेजून म्हणलें तेन्ना पेद्रून होड्या वेलो देंवून जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हणलें सायबा म्हाका वाटाय आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें होलक्या भावार्थाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं आनी तें होड्ड्यार चोडटात म्हणसोर वारें थांबलें होड्ड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सोरपोटून म्हणलें खरेपणी देवाचो पूत तूं प्रेज गॉड आर्कान जेजू आर्कान जेजू सो आतां बरें कोण तुमी आयकिलां उतर कळ्ळें आतां हें उतर कितें जाता इमॅजीन करात तुमी सगळीं कितें जाता सगळ्यां जेजू सर्व केलो ती मिलाग्र केली आनी जेजू येवपा लागलो तांचे बगलेक चोय आतां आमकां थिंग काडूंक आहा आनी आमी ते जाग्यार आहलीं ते डिसायपलांगे जाग्यार आहलीं जाल्यार ते बोटी आमकां कितें जातालोलें आमकां तशें जातालोलें दुबाव येतालोलो ओ माय गुडनस हो आनी कोणू जातालोलें न्ही सो तांकां तेंचें जालें तूं जाल्यार आमकां जेजून कितें म्हणलें चोय जेजू सगळे पाटी म्हणटा आसतलो आपूण कितू पाटी तांचे बगली आहा आपणांगे मिलाग्र चोयल्याय तांणी आपणांगे जिवीत चोयलें तांणी पूण तरी चोय ह्या मनशांक भावार्थ ना दुबाव सो तो मोडाचेर इतू वादोड येता ते मोडाचेर जेजू उदकान चलोता आनी हे दुबावान ते भूत म्हूण समजलो तेका पूण जेजून यो म्हणटा तूं जेजू जाल्यार म्हाका यो सोकोर जेजू म्हणटा यो तांकां कितू मोगान आपयलो आसतलो यो रे तूं म्हणलें आसतलें फ्रेंडां आपयताय ते भाशेन पूण पेद्रून कितें केलें पेद्रून भिल ना तो कॉन्फिडन्स जालो तेका घोटायल तेका आमकां चोय आतां कोणाकू आमगे फ्रेंड दिसती पडलें कोणू मनीस आमकां जाय आमकां कॉन्फिडन्स येता आमकां बोड येता सो
पेद्रून पांयो येद व्हडल्या मोडाचेर आपणांगे पांयो भायर घालो वय ना म्हणल्यार कितें ताणें ते उतराक आवाज दिलो कान दिलो आनी उतराक ओबिडियंट जालो ओबिडियन्स कितें म्हणटाय ताका उतर आयकिलें उतर मानून घेतलें आनी नेटान तो पांयो बोटींतलो भायर घालो आमी कितें जाता आसलोलें हें दोळ मोड दिसती पडटा आमकां जेजू आपूण म्हूण सांगता आनी जेजू म्हणटा यो आमकां कितें जाता आसलोलें सेम आमी भिता आसलोलें हांव पांय घाता आसलो जाल्यार भायर म्हाका खबर ना कितें करता आसलो म्हूण पूण पेद्रून एकदम बरें काम केलें जेजू तो म्हाका भिरांत ना हांव भिवपा ना हांव तो पांय भायर घाता सेम आमकांय तें जाता आमगे लायफान आमकां जेजू जायत उलो मारता आमकां कोच्च्यान तो जायत करपा सुद्दां दिता पूण आमी तेगे आवाज आयकताय ते मोड आहा आमगे मोड कितू दिसती पडटा वादळ कितू जाता आमी भिरांतेन बसताय भिरांत येता आमचेर पूण आमकां देवागे उतर कितें सांगता फियर नॉट तूं भिनाका हांव तुजे बारबो आहा तूं कांय केन्ना सोडलो ना आमी उतर आयकताय ना सो पेद्रून कितें केलें तें उतर आयकिलें मानून घेतलें आनी पांयो भायर घालो तो पांय भायर घालनासतना तो बोटी रावलो जाल्यार तें कॉन्फिडन्स घेवन तो त्या उदकाचे दर्याचे मोडाचे चलपा नासलोलो सो तो कॉन्फिडंट घेवन जेजू चलत ते भाशेन आपूण चलपा लागलो मोडाचेर मागीर कितें जालें तें तुफान तो चलत तेदो तो जेजू चोयतालो तें तुफान चोयनासलोलो मागीर कितें जालें तें तुफान ताजे मुखार आयलें आनी तो भिलो तेगेर तें बोड आसलो तें उणें जालें आनी तो बुडपा लागलो आनी सेम चोवपा गेल्यार आमगे जिवितां जाता आमी ओद्दीक कोण देवागे उतरां आहाय तितुलीं आमगे प्रॉब्लमां उणीं जायनाय तीं डबल जाताय चोड जाताय सारकी पूण आमी उगडास कोत्ताय काय देवागे उतराचो भियो नाका हांव आहा शांती हांव तुमकां शांती दिवपा येयला आमी उगडास कोत्ताय काय सगळें आयकिलां आमी सगळीं जाणाय आमी पोत्तून आनी पोत्तून आमी आयकिलां पूण ते वेळार आमकां कितें जाता आमी कितें कोत्ताय ते बोटींतुलीं भायर सोत्ताय ना कास्ट ऑल युअर केअर्स घाल गो बाय ते 1 Peter 5:7 ते बोटींतून भायर सोत्ताय आमी सगळो तुमचो उस्क्याचो भार ताचेर घालात भार सो आमकां कितू उस्के आसताय आमगेले हें प्रॉब्लम आहा आयज दोतोराक येवसून आयलां दोतोरान हो रिपोर्ट सांगिला ते टेस्ट करपा लायल्या हें कर म्हूण सांगिलां भुरग्यांगे एग्जाम सारकें जालो ना भुरग्यांगे लिसांव सारकें जालो ना भुरग्यां सर्वीस ना घोवा सर्वीस ना ओ माय गॉड थांब ना आमगे वादळ आनी मोड पूण तें उतर आमी आयकताय काय वाच बाय नाटी 5:7 न्हू करेक्ट या पवित्र पुस्तक अशें सांगता सगळ्या तुमच्या हुस्क्याचो भार ताचेर घालात कित्याक ताका तुमची काळजी आसा आर्कांचे सुख सो पवित्र पुस्तक अशें सांगता सगळ्या एक तूं चॅप्टर उगड सांगता आमकां डोंट वरी नॉट युअर प्रॉब्लम माय प्रॉब्लम आय विल हेल्प यू आय एम विथ यू आय हॅव नॉट लेफ्ट यू हांवें तुका सोडलो ना तुजे बारबो हांव आहा पूण कितें जाता आतां आमकां कितें सांगिलें आमगे हूंय भायर आहल्या कोणू आमकां बॅड न्यूज मेळ्ळो आमकां भिरांत येता आनी भिरांत न्ही ती भिरांत एक भिरांत भितर सोदता मागीर आमी आनी ती मल्टिप्लाय कोत्ताय सगळें आनी मागीर आमकां कितें जाता आमगे दोशा कितें जाता एक भिरांत एक चिंतप तें चिंतप मल्टिप्लाय जाता पूण तें चिंतप ती भिरांत देवाकडच्यान येता ना 8 कितें म्हूण तेंचो नेटी चतुर रावात जागृत रावात देंवचार तुमचो दुस्मान गरज
घातलोल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडोत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. 9. देवाचेर तीर बावात दवरून ताका विरोध करात. संवसारांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तशेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. प्रेज गॉड. आता कित सांगता तुमकां एक पयलीं सांगता काळजी हुस्को सगळो भार म्हजेर घालात. म्हाका तुमची काळजी हा. कोणाक काळजी ना ताका हा तितुली. ते देवान आमकां रचलो देवाक आमची काळजी हा तितू कोणा ऐकल्या ना. ओन्ली ही केअर्स. ओन्ली ही केअर्स. तुझी आणि मुजी काळजी फकत ताका हा. फकत एकल्याच देवा हा. उगडास रे. सो तू रावाय मोठो. सो तू कित कोत्ता ती पोटली कोर आनी ताका उडय. मागीर तू कित कोत्ता प्रॉब्लेम येयले तू मागीर चिंतपा लागता. तू मागीर लडू कित कोत्ता ती पोटली ताका उडयली ती तू काण घेता. माशे रावन काण घेता. मागीर तू एक तोंडान कित म्हणटा हांवें देवाको मागिलां देव कोत्तलो. पूण तुवें ताका प्रॉब्लेम दिले तें पोत्तून ऑलरेडी गेल्ले. मागीर देव कितकोन कोत्तलो. तूं कोत्ता. देव कित म्हणटा तूं कोत्ता न्ही म्हज्यावन बरें तूं कर. तू कित जाता वारी, स्ट्रेस, हेडेक, न्हीद पडना, आकांत, प्रेशर चडटा, डायबिटीस चडटा, सगळें तुका जाता. कोण कोत्ता. चतूर रावाय म्हणटा, जागृत रावाय म्हणटा, देवचार तुगे दुस्मान म्हणटा. देवाचे बावाट तर गरज घालतल्या शिवा सारको. तो शिवा सारको. ताका आनी कांय ना. तो भोंवत आहा तुका चाडोवपाक. देवाचे थीर बावाट धरून ताका विरोध कोराय म्हणटा. ते पेद्रू कित जालें बावाट आहा ताका पूण तोय भिलो. तो जेजूचोय भूत म्हूण जाला आसता ताका कित मनीस तो. पूण ताणें बावाडतान कित केलें पांय भायर घालो देंवलो आनी जेजू चलत ते भशेन आपण चलपा लागलो. जोरी आमकां भावार्थान आमी त्या वड्यांतून भायर सरलीं, भावार्थान त्या दुबांतून भायर सरलीं, भावार्थान त्या भिरांतींतून भायर सरलीं आनी तोंडा आमगे देवागे उतर घेवन आमी उलोवपा लागलीं, तो पयस वयतलो. तो चोर, तो शिंव येता तो. आनी तुजे भितर कित जाता शांती. सगळे आहा ते आनी प्रॉब्लेम आमगे लायफान सुबेज आहाय. पूण आमकां वेंचून काडलें न्ही ताणें. तो आमकां सांडपा ना म्हूण सांगिल्लें न्ही. आमचे वरवीं मल्टिपल फोड दितो म्हूण सांगिल्लें न्ही ताणें. सो आमी एकमुखाचो बरें एक प्रॉब्लेम येयले आमी चिंतपा जाय कोणाको उलयचें. म्हगे बेस्ट फ्रेंड आहा पूण ते फ्रेंड उतराना. बेस्ट फ्रेंड आहा उतराना. ताका उलयलें जाल्यार ते फ्रेंड आपणागे एडवायस दितले. सगळे मागीर आमी ते फ्रेंड काडटले मुगे आनी कोण फ्रेंड आहा ताका उलय. मागीर तूं हूंय पावलचोय तुगे एस्ता जाता. पूण तुवें तर एक मनशाको उलयलें आनी ते मनशान तुका देवागे उतर सांगिल्लें तें पुरो तुका. पोत्तून 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 उलोवपाक. आनी तेदो तुका ते आसण्याचो देवागे आसण्याचो तुका उगडास येता, नियाड येता, भावार्थ तुजे भितर वाडोता. प्रेज गॉड. आतां जॉन 14:27 घाल बाय. सो बारीक चिंतून गेल्या चोयतून दिसा दिसपट्टी आनी कितें कांय तर ना जाल्यार पेपराचेर न्यूज येता. तो न्यूज आमकां कितू अपसेट कोत्ता. कोणागे हो मेलो, कोणागे तो मेलो, धाकली भुरगीं मेलें, हें जालें, अपसेट जाताय आमी. कळ्ळें पूण तरी आमकां तर कॉन्फिडन्स आहा. आमकां देव ते घोडण्या वरवीं कितेंय पूण शिकयता. आमकां देव आपणागे आसणी शिकयता ते घोडण्या वरवीं. सो आतां आमी कितें केलें 1 Peter 5:7 वाचिलो. कित्याक सगलो केअर ताका दिवपाचो. कळ्ळें. कित्याक मागीर तो केअर ताका दिलो तेदोण आमी पोत्तून घेताय तेदोण कितें जाता तकली आमगे बेजार जाता. तो चोर येता भितर सोदता आनी तेगे आमी आयकपा लागोलीं तो आनी सांगता आमकां
आनी स्ट्रेस दिता आनी टेन्शन दिता आमकां सामको चिमटी काडटा सगळी वाटेन पूण आमी कितें सांगता भावार्थ दवराय भावार्थ दवराय ताजेर तागे उतर आयकाय आबाला सांगता ते दोणो शांती ना ते दोणो कितें जाता चोय आतां 27 वाच बाय शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें कालीज उचांबोल जावं दिवं नाकात सगळी भिरांत सोडात प्रेज Till गॉड yeah, या सो हे उतर हांव ते दीस आमी आविला सोदां हे उतराचेर मेडिटेट करता आनी हांवूय मेडिटेट करता कित्याक चोय कितें कोन्न सांगत तें शांती फकत तुका इतुलें स्ट्रेस जाता इतू वारी जाता फकत तें उतर मुडी शांती 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 तें उतर म्हणलें तुजे भितर ऑलरेडी तें उतर फिक्स जाता मागीर तूं कितें करता जेजू तुगे शांती म्हाका दी शांती तुमकां दवरता मोदी शांती तो आपणानूच शांती दिता तो मागूं वचना दुसऱ्या कडेन हांव मोजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी न्हय संवसार दिता ते भाशेन आपूण तुमकां दिना म्हणटा तुमगे काळीज उचांबड कोन्नाकाय उचांबड कशें जावपा दिनाकाय म्हणटा सगळी भिरांत सोडात भिरांत सोडात भिरांत व्हडली पिडा भिरांती असोलें दुयेंस ना भिरांत तुका डिस्ट्रॉय करता निसंडून करता तुजें शांती मोजी शांती जेजू तुगे शांती म्हाका दिल्या तुवें म्हाका सोदूं वचपा नाका तुवें ऑलरेडी दिल्या म्हाका ती सोदूं म्हाका ती आपणावपा आदार दी कितू प्रॅक्टिकल सामकें प्रॅक्टिकल आनी सिंपल शांती तुमकां दवरता ताणें आमगे शांती चोर नोयलो ना द मोमेंट एक घोडये तो कितें घेनयलो तुमकां गुणावपाकू वो कित्याचे हें कोन्न तो तुमकां नाडपा येयलो तुमकां कोट्टा कोण देराचे मात तो आमी कितें कोत्ताय जेजू देराचे मात तें एक पाटी आमी आयकनाय पूण तो देराचे मारलो रोखडें देर घोडटाय आमी सो आमी उगडास करपा जाय ही भिरांत हुंयसा येता म्हाका ही भिरांत जेजून दिली ना म्हाका जेजून सांगयलां भिरांत म्हूण सो हांव सांगता म्हाकाय जातालें पूण आतां हांव कितें म्हणटा फॉरगेट इट नॉट माय प्रॉब्लम नॉट माय बॅटल टू फायट तुगे मुगे झूज न्ही हें झुजपाक तुगे झूज हांव आहा थिंगा तुवें म्हाका घाल जाल्यार तुगे पर्पज तुगे वील जाय दी आमी आमचे बाप म्हणटाय तो म्हणटाय चोय यो किंगडम कम यो वील बी डन कितें म्हणटाय गो तेका आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं सो देवागे खुशी वायटू नेवर नेवर एवर सो ताका आमचे वयर जायत व्हडले प्लॅन आहाय पूण शांतीन आमी तें पावल मारपा जाय शांतीन तें वादळ पड दिसती पडटा पेद्रू भाशेन शांतीन आनी कॉन्फिडन्सान पांय घालपा जाय कित्याकू तें देवागे उतर आमकां खबर आहा तितुली दुसऱ्या खबर ना आमगे शेजार आसतलो आमगे घरांतू पासून तें उतरां खबर आसना एक एक पाटी आनी आयकपा नाका शांतीन काम करपा जाय आमी देखून तूं खुंयचून काडला देखून आमकां सोगलें हिंचून काडलें पूण शांत आमी शांतीन चलताय ते दोन तें वादळ येता सारकें हांव हिंग मदें आहा सोगलें वादळ येता आनी तूं कांय दिसती पडना सोगलें वादळ दिसती पडटा कळ्ळें हें म्हाका कित्याक म्हणटा हांव एक एक पाटी म्हणटा हांव पयलें आतां कितें म्हणटा वाव प्रेज गॉड व्हडलें वादळ येता तितुलें व्हडली टेस्टिमनी व्हडलें टेस्ट येता तितुलें व्हडलें टेस्टिमनी
हांव न्हू हिंग सांगलोलें तें डोंकी खबर. एक गाडू ओके, एक व्हडली बांय आहलो हुंय, आनी ते बांयत हुंय तो गाडू पडलो. तो गाडू बांयत पडलो, मागीर तो कितकोन वयर सरतलो, उदक नाहलोलें ते बांयत. लोक काडून गार्बेज उडयतालो. सो तो बाड भायर वयर सरपा सोदतालो, पूण कोण ताका हेल्प करनाहलोलो. सो ताणें मागीर चिंतिल्लें, म्हाका आनी कोण हेल्प करपा ना, हांव कोणा नाका. लोक म्हाका हिंगा सोडटलो, पूण देव जाणो म्हाका कितें करपा जाय तें. सो हाणें कितें केलें, लोक हाडून गार्बेज उडयता, हो बाड बसून रडलो ना. तो गार्बेज उडयता तितूलो, गार्बेज ती पायल व्हडली जाली न्ही, तो गार्बेज वयर येयलो आनी मागीर कितें जालें, गार्बेज वयर पावलो तशें तो भायर सरलो. सो ताका कोण हेल्प केलो, देवान हेल्प केलो. ती गार्बेज ही जालें तें बरेंपण म्हूण चिंतिल्लें ताणें. सो सेम वे गार्बेज आम काडून उडयता, देवागेलो प्लॅन आहा, तो वाट दाखयता, खंयच्यानूय वाट चूज कोत्ता आमकां. कित्याक तो वाट, तो सोत आनी तो जिवीत. कळ्ळें? जॉन 14:6 बाय हिंगाचें देव सकल. सो तो वाट कांय दिसती पडना, खाडोक मोड वादोड सगळें बारबो येता, कांय कितें करपा म्हूण कोणना. पूण जेजू अशी जाप दिता, वाट, सोत, जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना, भोगोल म्हजे वरवीं. दिसती पडना आमकां कांय. आमी त्या दोतोरागे आयकिल्लें बरें, दुसरे दोतोरागे आयकूं वयताय, मागीर तो रिपोर्ट घेताय आनी कोण दोतोरा दाखयताय आमी. बरें हें केलें, आमकां जाय तें कोत्ताय आमी, कोण नाय कोत्ताय, सगळीं आमकां जाय तें कोत्ताय. कळ्ळें? पूण शांतीन राव म्हणटा शांती आनी हुंयची तें तेगे प्रॉब्लमू, हें मुगे प्रॉब्लम. ताका सांगपा सोंपें, तें बरोवपा सोंपें. देवाकूच आमी काडून घेताय सगळें. सो वाट, सोत आनी जिवीत तोच. आमी हुंयी वचूं, कोण वाट दाखोवपाना, कोणा वरवीं वाट काडपाना. वाट, सोत आनी जिवीत तोच. तेगे उतोर आमी चड जाण जाताय, तितूली आमकां समजिकाय आमगे वाडोता आनी शांती आमचे भितर येता, तो मोग आमचे भितर येता. प्रेज गॉड. सो आमकां कांय काडपा, कितें करपा तें कोणना, कितें करपाचें, तो रिपोर्ट आतां हितू वायट रिपोर्ट दिला, म्हूज जिवा जाता तें म्हाका सोंसपा जायना. तेदोन कितकोन देवा उतर उलोवपा येता. आबा आमकां भिरांत येता न्ही ती, तेदो चड कोन्न आमी उगडास करपा जाय, तेदो आमकां देव उलोवपा सोदिता, तेदोन देव आमकां कितें तरी सांगपा सोदिता. तेदोन तुमी ती वाट सोदपा जाय, आमी सगळ्यान ती वाट सोदपा जाय. साम्स घालपा जाता फ्लावी? वॉयस सिस्टम. Okay, Psalms, what is that? 119, 105. Your word is a lamp to my feet. म्हज्या That one. पावलांक तुजें उतर उबारलो. Yeah. So te bashin, 105. 105, no? Yeah. Yes. So आमकां कोणना ती वाट, खाडोक, मोड, वादोड, ओ उलयता, तो उलयता, ओ बोगलांड घेता, ओ नाकतें उलयता, ही झगडीं, ती झगडीं, कांयच सोंसूं जायना. Yes. म्हज्या बाय. पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. तो उजवाड, उबारलो दिवो. आतां काडकां आमी कितको चलतलीं? काडकां आमी घुसपट्टलीं न्ही, काडूक आहा. आमकां चलपा जायना, आमी सगळीं जाणो इमॅजिन केलें जाल्यार आमकां. पूण तें उतर म्हणटा कितें तें चोय, त्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. आतां पावलांचेर तो दिवो आहा जाल्यार तुका उजवाड, तुका वाट दिसती पडटा मुखार वचपाक. काय बरें कोन्न सांगत चोय, तें देवागे उतर उजवाड आमगे वाटेचो. वाट कितली अडचणीन भरलो आसूं ती,
तो उजवाड आमचे बारबो हा. पूण आमी काडकाचे फोकस कोत्ताय जाल्यार तो उजवाड आमकां दिसती पडना. आमी तर काडूक चोयताय पोतून पोतून तो उजवाड आमगे जिवितांत दिसती पडना. तो उजवाड आमी आपणावपा जाय. तो उजवाड आपोवन हाडपा जाय. तोंडान ते उजवाडा आपोवपा जाय आमी. वादोड येता ना, नॉट माय प्रॉब्लम. नो, आय डोंट वॉन्ट इट. म्हाका नाका. आउट. उजवाड चोय. काडूक पयस कोरी. तो उजवाड सोदूं वचपा नाका. तुजे भितो आहा. जेजून कितें सांगिल्लें तुका? यू आर द लायट ऑफ मॅथ्यू घाल बाय. मॅथ्यू 5. जेजून कितें सांगिलां? तूं उजवाड. तूं उजवाड. रेनुका, तूं उजवाड. नॅटी, तूं उजवाड. जोनिना, तूं उजवाड. अविला, तूं उजवाड. कॅथी, तूं उजवाड. सो आमकां सोदूं वचपा नाका. आमचे भितो आहा तो. इल्लोसो पासून काडूक ना. तो उजवाड सगळो आमचे भितो आहा. देवागे उतर घेताय आमी, आयकताय आमी. हे कानान आयकिल्लें ते कानान गेलें. एक एक दिसा आमी म्हणपा जाय, आयज आमी येयलाय. कितें शिकलें आमी? आमी कितें केलां आयजू? एकूच पूण उतर आज हांवें केलां. बरें, दुसरे पाट येता तेन्ना हांव प्रेयर कोत्तां. ओपनिंग प्रेयर हांव कोत्तलें. दुसरे पाट येता तेन्ना हांव एक उतर भायर काडटो हांव. कित्याक आमकां मोन केलो ना जेजून. आमकां जीब दिल्या. आमचे भितो गियर घालां आख्खेंच. आख्खी पॅकेज आमचे भितो आहा. So 14 Matthew 5:13, isn't it? No, 14, yeah, correct. 14. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायली पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसत्या सोगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरन्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजोळून दी. Praise God. कळ्ळें? If you go 13 दिसान म्हाका तें 13 तशें म्हणटा, you are the light of the world. No, meat. 15. Yeah, okay. So हिंग चोय कितें सांगता तें? तूं संवसाराचो उजवाड. एक हांव म्हणटा, कीट पासून लायले जाल्यार एक तूं बेश्टी मॅच स्टीक लायता आनी ती कीट उरता. तो उजवाड सोगल्या पडटा. आख्खी लायट जावपा नाका. तो एक कीट पासून उजवाड खाडकां दिसती पडटा. आनी आमकां जोण एकल्यार रोचलें ती पायले पोंदा लिपून दवरपा रोचलो न्हय. पड्ड्या फाटल्यान लिपपा रोचलो न्हय. आमकां कित्या रोचलें तेंय सांगत चोयतो. तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पळजोळून दी. कितें कोत्ताय आमी? ना सिस्टर, आज हांव करना, मागीर दुसरे पाट चोयता. अरे, हांव तुमको भीक मागोता एक पाटी. कितें हांव जाणा तुजे भितर कितें आहा तें. आनी तुम म्हाका ना सिस्टर मागीर म्हणलें तें चोयताना हांव भाजी कोत्ता सारकी. सो तुमकां लिपोवन दवरलो न्हय पड्ड्या पोंदा ते उंटी हाडल्या. लिपोवन दवरपा आपयलो न्हय तुमकां. आपूण इचून काडलें मुगो तुमकां. हांवें इचिल्लें मुगो तुमकां. तुजे भितर कितें घायलें तें हांवें घायलें मुगो. तूं कित्याक तोंड बंद कोत गेलें? हे भाशेन म्हणटा तो आमकां. तें उतर उलय आनी बापाक वाकांड दी. तुमगे कोन्यो ताचे मुखार पळजोळून दी. सो उजवाड सोदूं वचपा नाका. तूं उजवाड. हांव उजवाड. आनी तो उजवाड तूं तुजे बारबो घेवन भोंवता. समज म्हजें तोंड सामकें काडूक मुगे तोंडा चोवपा ना. उजवाड कितको येयलो? तो भितर फायर घायलो तो कितकोन उज जालो? दोंगर कितकोन लासतलो ते दुस्मानालो? सो उगडास रे. तूं उजवाड. मूड म्हाकाच.
हांव उजवाड म्हजे भितर कांयच काडूंक ना, हांव उजवाड. आनी म्हजे भितर आहा तें तुका उतर येवपा नाका, व्हडली आतां चोय ब्रदर, आतां चोय, आतां चोय तुमी. हांव आतां ब्रदराक फोन कोत्ता, ब्रदर तूं येता प्रिचिंगाकू? तो म्हणपा लागलो म्हाका उगडास ना तुका सांगपाक, आपूण हॉस्पिटलांत आहा. आतां कितें करपाचें? आतां तुमकां दिसना पवित्र आत्मा उलयता म्हूण आमकोडे? एक Yes, उतर sister. एक कोच्च्यां भायर सरलें, तें जालें पवित्र आत्म्यागे काम. Praise God. एक उतर भायर सरलें, तो आपणागे काम करून गेलो. आनी तें कितुलें खुशालपण जाता, आपणागे भुरगीं म्हजी खबर उलयली म्हूण. आज मुगे भुरग्यान बरें काम केलें म्हूण. Amen. कितू खुशाल जाता. आनी ताका खुशालकाय दिनासतना आमी कोणा खुशालकाय दिवपाची? ते दुस्मानाकू? नेवर. सो उगडास रे बाये, आमी लायट. कोणें ती लायट चोवन नोरपा जायना. आनी ती भितर घान आमकां वयर काडलें. Praise God. देवान रोचलें, देव आमकां रोचीत तेदोन देवान जायतीं उतरां उलोयलें. जोनिना हें बरें जातलें आं, तेको तें काम बरें जातलें. हें बरें जावपा ना तेकोडें, हें नेटिको बरें जातलें. त्या कामां रेणुका बरें आसतलें. हांव अशें कोन्न चिंतितां सगली पाटी जाणो. त्या कामां रेणुका बरें आसतलें. वेगवेगळी एवरीथींग, वेगवेगळी. एवरीथींग. आनी इतलें कोन्न तें गार्डना आमी काय बरीं फुलां. सगळीं सेम आहलो जाल्यार ती युनिफॉर्म जाली. बरीं चोय, बरीं कोन्न आमकां ब्युटिफूल केलें. तेगे गार्डना तो आमकां एक एकल्या चोयता, वय ती रोज काय बरें दिसता, तें आविला काय बरें दिसता, तें केटी काय बरें दिसता. देव आमकां चोयन मुरगोट्ट आसतलो भितरल्यान. Thank you, Jesus. पूण मागीर आमी ब्लूम जावपा सुवातेर, आमी फुलपा सुवातेर आमी मोडटाय, आमी जेमताय. तेदोन तेका कितें जाता आसतलें? चोय, तूं कोणागे आयकोता? कोण तो चोर तुजे बगळे येता? कोणाक तूं देर उगडटा? न्ही, तूं मुगे कितें आयकना? तें म्हणटा आसतलो. प्रेज गॉड. हें घाल बाय, साम 27. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मा हरे. Psalm 27, 1 and 2. So, जोण एकल्या गुण आहा, बोसाय आनी म्हडे, पवित्र आत्मा, मुझ भितर गुण आहा तो म्हाका दिसती पडना. तूं वाट, तूं सोद, तूं जिवीत, मुझ भितर कितें आहा तें म्हाका दाखय. I'll read. वाच बाय, या. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जेन्ना नोस्ते मनीस बोल करून म्हजें आंग मास गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान. आडोळटात आनी आपटोन पडटात. प्रेज गॉड. वन हातोचोय, वन हातोचोय. जेजू सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. द लॉर्ड इज माय लायट एंड माय सल्वेशन. Whom shall I fear? कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो खिलो, कोणाचीच मुखार हांव कांपना. जाता तुमकां देवागे उतर आयकोताय, देवागे उतर आहा म्हूण जाणय, पूण भिरांत नासतो उत्ताय. मनशां भिताय आमी. आवय, ताणें मातशें होर्सां म्हणलें, भिताय म्हाकाय जातालें. आतां हांव त्या मनशा बगले वयचे पयलें कितें क्वेश्चन पासून आहल्या, हांव म्हणटा, लॉर्ड, स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन दॅट पर्सन. हांव सांगता मुगे मॅनेजरा खबर, कित्याक हें सांगत तुमकां, हें हांवें सांगिल्लें ना, इंग्लीश पॅनला सांगिल्लें. हे थोडे दीस हांव येवपा पावलें ना, कित्याक डे ड्युटी कोत्ता हांव नायट कोत्ता.
पूण हो म्हयनो दिसा ड्युटी करता हांव. आतां कितें जाता राती मनशां आमी सगळीं सेपरेट हिंगाच्या गोंय कितें जाता सगळीं रोल जाताय रोटेट जाताय हिंग कितें जाता नायट जाल्यार परमनंट नायट डे जाल्यार परमनंट डेज. आतां म्हाका म्हणपा लागली तूं रोटेट जावपा जाय ओके हांवें म्हणलें बरें. आतां पयलीं कितें जातालें हांव चिंता ना म्हाका हें काम आहा तें काम आहा हांवें म्हणलें नाव नो प्रॉब्लम ओके. मागीर आतां कितें जाता थिंग मागीर ती मातशें पॉलिटिक्स करताय कळ्ळें आतां नायटी आतां दिसा येयली न्ही चोय आतां म्हणजे हें जाता मनीस हें जाताय. सो एनीवे हांवें कितें म्हणलें ओके नो प्रॉब्लम आनी मुगे जॉब कितें आतां मुगे जॉब आसोता कळ्ळें. आनी आमी ह्यो मिटींग एटेंड करपाच्यो त्यो मिटींग एटेंड करपाच्यो दिसाच्यो जायत मिटींग आसताय तेंगेल्यो एनीवे मिटींग करपाच्यो आनी पूण दुसरें हेल्प करपा वचनाय ती आतां जुनियर्स आहाय तांकां हेल्प करपा वचनाय. आतां आमगे पेशंट आमी नर्सीस आमी पेशंटागे कुयदाद करपाचो आनी मुगे कितें हांव गेलें म्हणटरी ती सगळी फायलो आहाय सगल्यो आनी हांव कितें म्हणटा यू नीड एनी हेल्प कम ऑन यू नीड टू चॅक दीस यू नीड टू चॅक दॅट आनी ती म्हाका चोवपाकू पडटा हे भाशेन अरे. सो तांगे लायफ सोंप जालो आनी म्हाका आतां हांव जाणो तांकां कितें जाता तें हांव ऑलरेडी जाणो ती कितें चिंताय ती पूण हांव चिंतून कितें म्हणटा हांव सोद्दां डेली हांव वयता तेदो म्हणटा हांव आय एम ब्लेस्ड हांव म्हजे बेसांव आहा आनी हे जाग्यार हांव आहा म्हूण हे जागोय बेसांव जाला. सो आय यूज टू एंटर एंड से आय एम ब्लेस्ड द प्लेस ऑफ माय वर्क इज ब्लेस्ड बिकॉज आय एम वर्किंग देर आय एम ब्लेस्ड माय पेशंट इज सीक वेल ही इज ब्लेस्ड आनी जायते अशें करून मेटकोल कोड ब्लू कोड रेड जाताले जायते. सो हांव कितें चिंता आतां हें सगळें जाता बिजी सगळे पाट गेलो बिजी माय गॉड एक म्हयनो आहा एक पासून कोड ना आमकां वी वर फायन परफेक्टली फायन आनी कोणू उलयलें सो ऑल यू कॅन सी द लॉर्ड वर्किंग देव उलयता. पयलीं कितें जाता म्हाका हांव म्हणजे काम जालें न्ही हांव उलयता तांकां टाट 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 कोन्न आतां हांव कितें म्हणटा कम हियर हांव दाखयता कितें कोन्न चुकोल तें तुगेलें कळ्ळें. सो दे एप्रिशिएट दॅट. मागीर मुगे मॅनेजरा म्हाका कितें सेटल करपा लागलोलें सो हांव गेलें आतां हांवें थिंग वयत म्हूण हांवें म्हणलें द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन हर लॉर्ड आय नो तूं म्हज्या पयलीं तूं ऑलरेडी गेला थिंगा. सो हांव वचून म्हणलें तुका 5 मिनट म्हाका उलोवपा जाय मागीर हांवें सांगिल्लें हे भाशेन हांव तोंडातूं भायर काडटना ती टर्न जाली आनी म्हाका म्हणपा लागली आय वील डू एनीथींग फॉर यू यू जस्ट put an email for me I will do it for you हांवें म्हणलें देन मागीर हांवें म्हणलें ती आतां ऑस्ट्रेलियन सो हांवें म्हणलें तिका यू आर चोजन तुका देवान विचून काडल्या आपणांगे काम करपा. हांवें सांगिल्लें तिका हांव स्पिरिच्युअल मनीस आनी हांव काम कोत्तें ताजे पासत कोत्ता. सो तुजे भितर देवान उजवाड घायलो आहा आनी तो उजवाड तूं कॅरी कोत्ता सगळी पाटी तूं तो उजवाड घेवन भोंवता आनी तो उजवाड लिपयनाका तुजें कितलें स्ट्रेस ती म्हजे हांव यंग स्ट्रेस पासून येयलो जाल्यार तो लिपयनाका कित्याक तो उजवाड आहा म्हूण तूं शायन जाता हे भाशेन सांगिल्लें तिका हांवें आनी ती म्हणपा लागली यू आर मेकिंग मी क्राय. हांवें म्हणलें नो आय फील लायक सेयींग दीस टू यू इफ आय डोंट से इट नो वन विल से इट टू यू you know and I said thank you so much I really appreciate all that you do for me and so ते भाशेन आनी मागीर म्हाका फाटल्यान कितें उलयलें तें मागीर आयकपा नाका तें मनशा म्हाका कितें सांगपा जाय तें हांवें तें मनशा सांगिल्लें. सो ते भाशेन कॅरी कोत्ताय आमी तो उजवाड कळ्ळें. ती मागीर चिंतीत आसतली ती मागीर म्हणटली ओ मरियान म्हाका हे भाशेन म्हणलें आनी तिका तो उजवाड भितरल्यान दिसती पडटा आपणागेलो. पूण आमकां नाका आमकां कोणें म्हणलोलें आचोय म्हाका फ्लावीन म्हणलोलें ताणें म्हणना मारिया की तूं बरें नो 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 आमकां जोण कोणाकूच नाका आसतलें हे भाशेन म्हणपाक. पयलीं जाय आसलोलें आतां नाका आमकां. आतां आमी जाणोय कोणें आमकां रचलें ती आमचे भितर घायलें तें कोणें घायलें तें. Oh my God, it is so mighty, so precious. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. इंग्लिशीन म्हणटा whom shall I fear? सर्वेस्पर म्हजो जिविताचो केलो कोणाचेच मुखार हांव खांपो ना. Not afraid of anyone.
काय बरें न्ही. प्रेज गॉड. सो हे भाशेन आतां आमगेलो टायम तें पावल बोटींतून भायर काडपाचो. आमगे टायम वादळ येता, वादळ हातूय नाकाय. तें उतोर आहा तें चोवपाक, तें उतोर आमगे चाई घट्ट दवरपाक आनी तो पांयो व्हड्यांतलो भायर काडपाक. तो पांय भायर काडना जाल्यार आमी त्या मोडाचेर चलपानाय. तो पांय भायर काडना जाल्यार तो आमकां जेजू यो म्हणटा, पूण तो पांय भायर काडना जाल्यार आमी कितको वयतलीं. सो आमगे टायम शॉर्ट. संवसारांत आमी रावपा येयले नाय, वयतलीं एक दीस. पूण मागीर आमकां विचारपा नाका म्हजें आनी कितू बरें करपा जातालें. हांवें ट्राय पासून केलो ना, पूण टायम जालो. आनी कितू टायम उरला आमकां कोण जाणो. आतां ही घोडी हो वेळ आयकपाचें आनी म्हणपाचें. प्रेज गॉड. म्हाका विंचून काडला तुवें. हांव हाजीर आहाय. हम हाजीर हो. प्रेज जीसस. सो आमचो उपयोग करपा जाय आमी. किंमत एक बरी ओस धाडली ती आमी हें कोत्ताय न्ही, बरी करून दवरताय जाग्यार आनी ते वस्तू आमी इतुलो कुयदाद कोत्ताय. फोडोत आनी फोडोत म्हणटी. ते भाशेन आमी तो बाप म्हणटा आसतलो आमी फ्रेजायल. आमी कितें करून दवरलें पूण आमी एक एक पाट कितुलें मॅस कोत्ताय सारकें. कितू मॅस कोत्ताय सारकें. पूण तरी तो हात वयर काडून रावता आमकां वेंग मारपाक. हें घाल गो बाय गलेशियन्स 2:20. कितू वेळ जालो काय. 8:20. 2:20 या. 8:20 जालें तुमकां. ओके. प्रेज गॉड. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजेताय जियेता. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजेताय जियेता. म्हज्या ओस्कोत मनशा सैमांत हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर वावर दवरून हांव जियेता. Only 20, no? या. सो आतां हिंग कितें सांगता चोय. तूं जियेता तूं न्ही. हांव जियेता हांव न्ही. हांव जियेता. इट इज नॉट मी दॅट लिव्स बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. म्हजे भितू आहा तो जेजू. तो म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला. त्या देवाचे पुताचेर बावाट धरून हांव जियेता. होरें काय. हें होरें कोत्ता काय हांव न्ही म्हणटा पूण म्हजे भितू आहा तो जेजू. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजेताय जियेता. आनी बरें हांव सदां कोंकणीन म्हणटा क्रिस्त हांव. तूं कोण. हांव क्रिस्तांव. क्रिस्त हांव. क्रिस्त हांव. सो हें उतर तेंचें म्हणटा चोय. म्हजे भितर जियेता तो हांव जियेता तो हांव न्ही पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता आनी हांव क्रिस्ता भाशेन जियेता. वय काय. बरें. इट्स नेवर लेट. कळ्ळें. पास्ट गेलें तें जालें. फिलिपियन्स घाल बाय. फिलिपियन 1:6. गेलें पास्ट. काल जालें तें काल गेल तो पोत्तून येना. फाल्यां चिंतपा आमकां गरज ना. आयज आतां नाव.
डिफिकल्ट न्ही ते काही ओडचून ना पूण पावल बोटीन तूं भायर मारपा जाय आमी माननाय आमी वय बावाडता हा म्हाका जेजूचे बावाड दत्ता जेजू सॉल्व कोत्ता जेजू तुजे विस्वास दत्ता ना 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 दोन ना तूं विस्वास ते पावल काडलो ना तुवें अजून तो यो म्हणटा तुका ना ना चोड आहा तें वादोड हांव येना पूण तुजे भितूर जेजू आहा क्रिस्त हांव कितेंय प्रॉब्लेम जाले हांवें भायर काडलें जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना तो आपूण वयर काडत म्हणटा तुका प्रेज गॉड 6 बाय Yeah. 6 yeah. देवान तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस हे पर्यंत हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा पळयला खात्री आहा तो वावर शांती पावयतो म्हण गॉड हॅज बिगन अ गुड वर्क पयलीं सांगिल्लें ताणें तुमकां आपोवणें आपयलें तुवें म्हाका विंचून काडलो ना तुजे भितर जियेत तो तूं न्ही हांव जियेतां तुजे भितर आनी आतां तुमचे मोदें आहा तो वावर कोमेस कोण केला ताणें केला आनी तुगे वावर खूंय जालो सो सरेंडर दी कास्ट ताको दी तूं पोतून घेयनाक तें ओजें तुवें तें पोतून गेलें म्हणटरीर तुका जोड जाता तें मॅथ्यू घाल बाय मॅथ्यू 11:28 सो तें तुवें ओजें घेतलें जाल्यार तें जोड जाता सो ताको दवरला न्ही पोतून घेयनाका तुजी आनी बारयलो आपण ऑलरेडी दिलां तें पोतून घेयना आनी शांतीन राव ताका वच दिल म्हणटरी लेट शांती तुगे जाय दी कित्याक ती तुगे शांती न्ही ताणें दिली तुका फुंकट सो ओजें येता वय प्रेशर येतलो आनी सामकें सोसूं जायना तितूलें ओजें पूण तेंय सांगतो आमकां ओजें येता म्हण जाणटो नेण न्ही सोगले देवागे उतरां आमकां बुजवण मेळटा आमकां सोल्युशन मेळटा आमगे प्रॉब्लेम आहा वय तें प्रॉब्लेम मुगे न्ही तांकां कितें कोट्टा तें पूण तुका त्या प्रॉब्लेमा आन्सर आहा हिंगा स्क्रीन मातशें हें जालें ओके मॅथ्यू 11:28 and 29 प्रेज गॉड प्रेज जीसस सोगली तुम्ही कोश्ट करतात आणि अजाच्या बारा खाल आसात ती मोजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो मोजें जूम तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुर्लभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर मोजें जूम घेवंक सोंपें आनी वाहूंक लोवू मोजें ओजें प्रेज गॉड सो सोगली गोश्ट ओज्यागे भार माथ्यार घेवन हाय म्हणटा म्हजेशी ये म्हणटा पूण आमी ताजे बगली वयताय ना आमी युटर्न मारताय पूण आमी म्हणटाय ना बावाडता हा म्हाका हांव मागोता ना 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 मागना तुवें ऑलरेडी आनी कोणाको प्रॉब्लेम सॉल्व केला शेअर केला मागीर तूं कितें कोत्ता त्या मनशाको उलयता ते दोना त्या उतरांनी तूं पोत्तून तें उलयता तो म्हणटा तुका भार घेवन म्हजी बगली यो सोगले आमकां आपयता यो हांव तुका समाधान दितां हांव तुका शांती दितलो जू कितें आमी जाणाय सोगलीं ते पाड्यांचे घाताय तें सो आपणागे जू लोडू म्हणटा कित्याक आमचे वयर पेज आहा तो आपण घेता आनी लोडू आहा तें आमकां दिता
पूण आमी मुखार सोदताय काय ना, आमकां जोड आहा तें जाय आनी सगळ्यांक सांगपा जाय तें कितुलें तूं खबर ना मुगे जिवा कितें जातें, तूं खबर ना म्हाका कितू दूख जाता. अरे तुवें ऑलरेडी दूख 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 म्हणून गेल्लें. आतां उगड आसता रे कळ्ळें. हें उतर तुमगे काळजां येयलें तें फकाण न्ही, तें व्हेरी प्रेशस. तुमकां मेळ्ळें तें दुसऱ्या मेळ्ळो ना, म्हाका मेळ्ळें तें दुसऱ्या मेळ्ळो ना. सो तें मुगेलें कितें तें ट्रेजर, गिरेस्तकाय. ती गिरेस्तकाय भितर दवरपा न्ही. आवय बरो नेकलेस घेयलो जाल्यार आमी भितर दवरनाय. कोणागे काजरां घेवन तश्यो करताय व्हडलो सगळ्यां चोवपाक. ते कितू पयशे पडटाय ते मागीर सांगताय आनी आमी कितू पयशे पडलाय ते. आनी तुजे भितर आहा तें कितें, तें कित्या लिपोवन दवरता. तें सगळ्यांहून चड म्हत्वाचें. आनी मागीर तुका जग बी कांय नाका, भांगार नाका तुका, तूं सगळें शायन जाता ऑलरेडी. आतां उगड आसता रे तुमी. आयज सान तुमी कितें झुजाक तयार जावपाचें, उलोवपाचें एवरी डे. कितें एक पूण स्क्रिप्चर जेजू कांय उगडास येना तुमकां न्ही. एक स्क्रिप्चर एक दिसा बाय हार्ट करपा जायना. एक दिसा जेजू तूं वाट, तूं सोत, तूं जिवीत, तूं म्हणटा तें तूं आयक, म्हणटा तें आयकपा जाय. पिश म्हणल्यार कोंता येता कोणें तुगे तोंड आलोत म्हूण पिश म्हणल्यार कोंता येता. जेजू तूं वाट, तूं सोत, तूं जिवीत. जेजू तूं म्हाका शांती दिता. संवसार म्हाका जायतो प्रॉब्लेम दिता, तूं म्हाका शांती दिता. सो उलोवपा लागायता कोडे. तुमगे जिवीत बदलतलें, मन बदलतलें. आनी उलोवपा जीब मुतार जातली, भावार्थान उलोवपा शिकतली. हांव क्रिस्तांव, क्रिस्त म्हणजे भितर आहा. हांव बेश्टें देवान हाडलो ना. हें केलें जाल्यार बेश्टें केलें ना. एक पाट कितें जाता जाणा, कोणू पेशंट पासून हांव पेशंटाक चोयता आनी हांव मागीर म्हणटा ताका बाबडे कितू त्रास जाले आनी तरी पूण तें आहा. सो मागीर म्हाका आतां कितें जाता कोट्टा तेगे पर्पज आहा. कितें पूण तेणें करपा उरलां संवसारांत तें आमी जाणोयचोय आमकां उतर आहा म्हण. दुसऱ्या खबर आसना. आमचे वरवीं दुसऱ्या जाणवाय मेळपाची देखून आमकां देवान रचलें. आमचे भितर घायल त्या वरवीं दुसऱ्या जाणवाय दिवपाक. सो तें दिल तें आमी भितर लिपयचें न्ही. आमी तेंचे घेवन त्या बॉक्सां वयतलीं मागीर आमी आन्सर करपा जाय. तुका आपूण इतू त्रास कोण रचलो तुका, इतू मुगे वेड पिड्यार केलो ना, तुवें कितें केलें ना. सायबा म्हाका लॉस दिसताली देखून हांव ओगी रावलें. हा मागीर कितें करता, तो टायम गेलो. सो आतां उगड आसता रे. देवान काम कोमेस केलां, तुमकां आपोयन हाडलें, इंचून काडलें, सेट अपार्ट. बेश्टी ताका टायम आहा म्हूण केलें नाय. तुमचे भितर कितें घायल तें आपणागे व्हडविकाये लागून आमचे वरवीं ताका ग्लोरी मेळपाक. आमी कितें काम कोत्ताय तें ताका खुशाल जावपाक. आपणागे भुरग्यान बरें केलें. आय एम सो प्राउड ऑफ यू. प्रेज जीसस. कळ्ळें. आनी लॉजपा नाका, कोणा लॉजपा नाका. कोणा लॉजपा जाय, कोण आहा आमकां लॉजपाकू. डोंट वरी. अरे आमकां देवान ते भाशेन रचलाय न्ही, लॉज कित्याक दिसपा जाय आमकां. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. चल समजोलें आतां कितें Yes, सांगिल्लें sister. तें समजोलें. प्रेज जीसस. कितें क्वेश्चन आहा.
आतां ओगी रावनाका कितें उलयलें जाल्यार म्हाका कळटलें तुमी समजलो म्हण नाजाल्यार हांव बॅक करून उलयलें दिसतलें म्हाका तुवें उलयले ते भाशेन सिस्टर आमी सगळो वगत आमचे तोंड हे चालू उरोंक जाय जेजूचे ते स्क्रिप्चर्स म्हणून ताची समजणी तशी जावन आहा न्हू कित्याक आमची थॉट्स आमची संसार प्रमाणे ती हाडून ती नियाड करूंक न्हू पूण ती थॉटां झुजोंक देवाचें उतर घालून आनी ते वेव्हारान घालून प्रेज जीसस म्हाका आतां आनी एक उगडास येयलो हें घालया बाय हिब्रूज 11 एकूय लास्ट भावार्थ आज जोनीना मुट म्हण उगडास येयलो म्हाका प्रेज जीसस प्रेज जीसस Hebrews 1, sister. Yeah, 11:1 11:1. Yeah. तोर भावार्थ मोनगे कितें देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयताना भावार्थ आमकां ह्या भरवशान तीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता खरेपणी तांच्या भावार्थाक लागून देवान आमच्या पुर्विल्ल्यांक मानून घेतली प्रेज ना. जीसस 6 कित म्हणटा तेंचोय भावार्था वेळीच आमच्या देवाक मानूंक जायना Flavia, just take it up. 6:6 Yeah. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय ओके सो सेम हिब्रूज 11:1 इंग्लिशीन कित म्हणटा नाव भावार्थ तोर भावार्थ म्हणजे कितें देवान बासायलें हिंग इंग्लिशीन आहा तें नाव फेथ इज नाव आतां नाव फाल्यां न्ही काल कित केलो तें चिंतनाका आनी फाल्यां कित कोत्ता तें चिंतनाका आतां तुवें सगळें आयकिलां उतर कळ्ळें म्हाका पवित्र म्हण सांगिल्लें ते भाशेन हांव उलयलें तुकोडें पूण कितें पूण एक उतर पूण हुंय जाल्यार लागोल आसतलें सो फेथ इज नाव तें उतर तुज्या कानार पडलां तें उतर तुका शुअर 100% कितें पूण तुका उलयतलें आतां हांवें कितें करचें इन्सार विदाउट फेथ भावार्थाक लागून एनोकाक वॉट इज दॅट 6 भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना जायना सो हे भाशेन सगळे आमी आन्सर करूंक पडटा सगळे आमी फेल सगळे आमी रिस्पॉन्सिबल होय सो रिस्पॉन्सिबल जालीं आवाज आयकिलो कानार पडलें पूण कितें केलें आमोगी रावलीं पोत्तून दुसरे बुधवारा येयलीं आनी करीत रावलीं एक दीस आमी गेलीं कितें केलें वेस्ट ऑफ लायफ सो उगडास करुया कळ्ळें उगडास करुया आनी एकमुका आमी आहाय आज सगळे आमी एकमुका वळखताय सिस्टर म्हाका मातशें हेल्प करता म्हाका तें उतरां मातशें समजिकाय जाल्लोली कितें करपाचें इंट्रस्ट दाखोवपा जाय उलोवपा जाय मनशा कडेन हाट रावनाकाय आमगे इगोज आमी एकमुकाक घोट करपा जाय आनी देवागे राज वाडोवपा जाय आमी देखून आमकां वेंचून काडलें आमेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीसस होय जशें बरें जेवता खाता कुडीक येता तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी आमच्या आत्म्यान घालून तें एवरीडे तें आमचें खाण जेवण जावपाक जाय आमच्या आत्म्यांत
थँक्यू जीसस. आणि होय जे होय भाशेन जोनिना सारखें उलयलें. आणि जे नाजाल्यार भाशेन वावर करची ना आमच्या जिवितान, नाजाल्यार आमी तें बसून 8 दिसान आयकलें वो आनी खंयचो व्हिडिओ आयकलो जाल्यार तो कसलो फायदो ना. जेन्ना आमी तें उतर आमच्या जिवितान मांडून हाडनाय जाल्यार वो तितून आमी बसनाय जाल्यार वो तितून आमी उलोयनाय जाल्यार वो तितून आमी पवित्र आत्म्याक आमी वावरान गायनाय जाल्यार तें उतर आमकां कसलें मोल मेळची ना. ना ना आनी कसो फायदो न्ही. हय वेळ पिड्यार कोत्ताय आमी संवसारांत. हय काय बरो मोलादीक वेळ आमी जेवण कोत्ताय, बरें रांदताय आनी ह्या टायमार येवन हय आमी स्पिरिच्युअल जेवण, आत्मीक जेवणां वांटो हय घेताय. सो आणि तें जे आत्मीक मागीर भाशेन आमी जेवण वचून एकमेका सदांच आसपा जाय. होय आनी वचून एकमेका सांगपा जाय तें बरें आसलोलें, तें उतर काय बरें, थंय तुवें तें वाचिलां, तें हय उतर काय बरें भाशेन सांगता. हय हय आयकल तुवें तें कितली पाटी सांगलां, कितली पाटी होय भाशेन गॉड आमी तें थँक्यू सांगपा जीसस. जाय. आनी आमची भाव भयणाची आमची उतरां आनी आहाय ती तेंकोडेन आमी फोन करून उलोवपाक तेन्ना कितें जाता, डिजायर वाडटा ह्याच उतरान होय आयकोंक, नियाळ करूंक, शिकोंक एक ओंडावणी येता काळजांतल्यान. आणि प्रेज गॉड. जे भाशेन पेद्रू ते वादोळ आसत ते जाणा तो व्हड्यान तूं भायर पावल घालता. सिस्टरीन आमकां सांगता आमी हय नियाल केलो तो पांय भायर घालता आनी तें सगळें दुसरे शीस जेम तें घेवना तेम तो स्टेप घेवना म्हळ्यार तेम सगळें पळयलें पेद्रू गे भावार तेण स्टेप घेयलो मागीर तो मातशें आलोलो म्हळ्यार आनको तेणे आपल्यागे दोळ जेजूचे पोतून गायली नदर तेजेर दवरली आनी तो मागीर आनको उदकाचेर चलोंक लागलो जेजू बरें पावलो. सो तेदो कितें जाता सेम ते आमगेल्या जिवितां आम जेदो वादोळ आसता जिवितांत तेदो आम तो भावार्थ आमगे मातशें आलोल जाल्यार देखून परतून देवाचे हाडटाय आनी आम मागीर ओवरकम कोत्ताय तें खूब वादोळ मोल जातलें. हें जाता तेदो कितें जाता की दुसरीं कोण आसाय ती आमगे चोयताय जे भाशेन ते शीस तेक देवाक पुजूंक लागले तूं देवागे पूत म्हूण ते मानून घेयले तेच भाशेन आमकांय गोळे दुसरीं पळयतलीं चोयतलीं आनी ती देवाच्या राज्यांत बोगलेर पावतलीं. सो होय आमच्यान हें प्रेज करूंक गॉड. जाता आमगे वादोळ मोळा टायमान भावार गोड दोन दोळे हालोय नासतना हाल्ल्यार देखून परतून पेद्रू भाशेन दोळे परतून जेजूचेर हाडून जैती वोन जावन दुसऱ्यांक आम देव कोण तो प्रेज गॉड. दाखोवंक जाता दाखोवपा हय जाता. तेच आनी तो आमगे पर्पस, तो आमगे कायदो. आतां म्हाका उडोत तूं सिस्टर सांगताली जिवीत आम नोकोय केदों कितें जाता तें सेम म्हाका मेसेज उडो येयल्ली की लायफ इज टू शॉर्ट एन्जॉय आतां ही मेसेज बरी दिसना पयलीं आमकां दिसतालें वोय लायफ इज टू शॉर्ट एन्जॉय करूं जाये नाव दिसता लायफ इज टू शॉर्ट वॉट हॅव वी डन कितें केलां आमी जेजूगे राज्या लागोन वॉट आर वी डुईंग हाव फार हॅव वी रिच्ड ते सो थँक्यू. आज म्हाका ते मेसेजी मिनींग मातशें इतू अग्री जाल ना बिकॉज ते एन्जॉय कर म्हणटा बट य आमला चिंताय की वी नो द ट्रूथ कित कोत्ताय आमी लायफ इज शॉर्ट बट आर वी शेअरिंग द ट्रूथ विथ एवरी वन एल्स आर वी लिव्हिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड तें आतां आमगे मोती जाता. गॉड सारकें प्रेज जीसस. आमी आख्खें पवित्र पुस्तक जावन जाय म्हण अशें ना जितली आमकां जाणवाय मेळटा तितली आमी मुखार सरोन जाय फुडें वचोंक जाय दुसऱ्यांक दिवंक आनी तितली आमी मागीर ओदीक आनी ओदीक आमी वाडटाय मागीर त्या चित्रान तेजी जाणवाय. थँक्यू जीसस. थँक यू प्रेज गॉड. जीसस. प्रेज गॉड. कित्याक तो प्रेज आमकां जीसस. शिकयता न्हू आमी शिको होय वचनाय पूण तो शिकयता आमकां तेजो वेड तेजो वगत तेजी उतर म्हणटा तो वावरान आमची येता तो येता आमकोडेन उलोवंक तो दिता आमकां चल उलोय चल बोस चल कर सो तो उलोवपाचें आमकां वेड दिता कित्याक तेजें उतर तें आमच्या मनशाचें उतर न्ही तें आमी ना जनी ना जाय पळय आनी आमी तेन्ना उलोवपाक हय कॉमेस केलें न्ही आतां आतां म्हाका हय कितें जालें म्हाका आतां हिंग सगळो पेपर आहाय खूंय कितें आहा तें म्हाका कळना आतां हय कितें करपाचें म्हण आमी थांगसान कॉमेस केलें तुवें म्हणलें चल पवित्र आत्म्या लेट्स गो लेट्स डू इट हय आतां खंयचे स्क्रिप्चर येयले कितें उलयलें आय ओन्ली डोंट नो पूण हय तो आपूण कोत्ता तो आपूण तो कोत्ता आपूण तेका वावरान घालूंक जाय आमी तेन्ना आमकां डिजायर येता
देवाचे उतर गरजेचे म्हण मनशाक. आणि कितूले उलोयन काबारूच जायना. आबारू जायना, वेळ देखून पावना. Thank you, Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. आणि कोणाय कितें हा कितें विचारपा जायी क्वेश्चनू समजलें सगलीं? Thank you, Holy Spirit. मोनिका, कैथी, उलोय नाय. Praise God. चल बाय क्लोजिंग प्रेयर करूया. Sister Kathy. Yes, sister. I'll start. Wait, sister. Yes, praise Jesus. आज आवाजपासून अडचणच आहे किती गेलो. पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. थँक्यू जीजस. Praise Jesus. बाप्पा पुता आणि पवित्र आत्म्या तुका अर्गा आणि महिमा केरीत बशेन आयच्या दिसापासत बाप्पा तुवे म्हणलाय जय दोग होते जाणा तुझ्या नावाने थंय जातात थंय तू हासाय तर हे वेळार तुका महिमा दिता आमकां एक एकल्याच्या नावान तुवे विचून काडल्यान ह्या जुमाचे तुझे उत्तर आयकूंक आनी ते दुसऱ्याक दिवं पवित्र आत्म्या तुका दिन वाचता आणि वाकांटा एक एक भाव भयणा आपल्याक कितें अनुभव देवाच्या उतराचो फावो जाला तो तांणी दुसऱ्यांक वांटून दिला बापा ताची अदीक आनी अदीक आत्मीक वाड जावंक मागता आयज हे आमचे भयणीन पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा वयर समजणी दिल्या ती आमी जावन एकल्यान आपल्या जिवितांत आपणावंक ताची नियाळ करूंक आनी गरजेवंत भाव भयणांक तें उतर दिवंक तुजो आदार फावो कर बापा सगल्यांक एक बरी रात हांव दिता आनी सदांच एकामेकाच्या हुस्क्यान जेतली भाव भयणां जावं म्हूण मागता हें हांव मागणी कोत्ता त्या जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन. Amen. Amen. Amen.